तुमच्या कानार बाब कितें पडला न्यू थर्ड फ्रंट बा कितें तो उलयलो आग्नेल खूप जणांचे कितें तकलेन start आहा जाला लोकांक कितें दिसता लोकांक पर्याय जाय कितें आसा देर इज नो ऑल्टरनेटीव टिना म्हणून फॅक्टर आसतालो पळय तो टिना फॅक्टराचे दीस गेले इफ समबडी फील्स दॅट म्हाका ऑल्टरनेटीव कोण ना तशें ना तें कोण तरी ऑल्टरनेटीव क्रिएट जाता ताजे पयलीं आपूण सुतूर्क रावन आपूण जागृत रावन आपल्यान एक लोकांच्या बऱ्या खातीर जाता चलता म्हणून I am aware some people have also talked to me. There are political columnists who have written about तुमचे कडेन उलोवप जाला उलयतात सगळे नथिंग कॉन्क्रीट पूण तरी इट इज एन आयडिया इट इज बींग मुटेड बाय हें जावचे पयलीं अशें सगळें जावचे पयलीं ऑल पॉलिटिकल पार्टी नीड टू थिंक की बाबा गोंयकारांक कितें जाय आनी ताचे खातीर आमी वी शूड नॉट फेल द पीपल ऑफ आनी गोंयकारांक तुमचे कडेन खूब एक्सपेक्टेशन आहा द फोर्थ इस्टेट तुमी बी तुमचें इंडिपेंडन्स दवरूंक जाय आनी तें दवरतकर आमकां लोकशायेन कितें बरे रिजल्ट मेळटले नाजाल्यार तुमी कॉम्प्रोमायज जाले लोकांक विश्वास वतलो आनी लोकशायेचेरूच विश्वास वतलो जसो आतां ही असेंब्ली एक दिसाचें हें जें फेस्त केलां एक दिसाचें फेस्त तें फेस्त करून लोकशायेचें फिस्ट जायना it does not become a festival of democracy. It becomes a rather joke on democracy. इतले इश्यू आहात 6 म्हयन्यांनी एकदां करता आनी एक दिसा खातीर तूं करता कितें उरलें